हाय फ्रेंड्स and welcome to Guest House Bite It. आयज आमी आसात शापोरा. वता थंय फक्त दिसता ते आमकां सांगोड आणि एकूच आवाज विवा सांजाव विवा सांजाव. पण अपर्णा म्हाका सांजाव म्हणजे कितें हे एक्झॅक्ट म्हाका सारखें खबर ना. म्हाका एक्चुअली खबर ना. सांजाव म्हणजे म्हाका म्हज्या दोळ्या समोर एक चित्र येता की सम यूथ्स दे जम्प इनटू द वेल, लॉट्स ऑफ फ्रुट्स आणि यू नो दे हॅव फन, एन्जॉय, डान्स एंड ऑल. पण ट्रेडिशनल आस्पेक्ट कितें आसा आय आमी डोंट पळोवन घेवया अपर्णा. एक्झॅक्ट कितें आसा तो. डेफिनेटली. कायद्या प्रमाणे आयज आमी हे फेस्त मनवता आनी आमचे वाड्यावयले हे सगळे ल्हान जशे व्हड पसऱ्या पडटासले सारके उमेदीन बरोवन वर्सान वर्स बायचे आमी परब करता. जर पावस पडना जाल्यार हे भाशेन आर्टिफिशियल रेन. Viva, 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 viva Sanjav. Viva, 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 viva Sanjav. Aynı kim marul kopalan galon bon foduya, koşun bolun sana uğrun, sogladı vaktiya. Ani pão abe pão sondros ki, gostana kauya. Viva, 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 viva Sanjav. Viva, 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 viva Sanjav. Aynı kimmarın kopalan galon bon foduya, koşun burun sana uğrun, sogladı vaktiya. Ani pão abe pão sondros ki, gostana kauya. Azurat whisky soro amka soglan moros gudanta. Konsoro pina taka lagi ayat basalos bisa. Opela matian kayu, sukti wangat kyo bangu. Koshi madani bawon, mogoi karda koita. आपण आमी सांजावाचे महत्व कितें ते जाणून घेतले. त्याच बरोबर मगो आमकां कसल्यो एक ट्रेडिशनल डिशीज तयार करतात ते पळोवचे पडटले. डेफिनेटली. फेस्टिवल म्हटले की तांचे स्पेशल अशे डेलिकेसीज कितें ते आयलेच. आणि हे आमी चडश्यो ह्यो डिशीज आमी मेरेना कडल्यान खाल्लेल्यो आसात घरा. सिरियसली. ताज्या आवयन तयार केल्ले बिबिंका आणि दोदोल ड्युरिंग दॅट क्रिसमस टायम. सो म्हाका दिसता कितें सांग अविनाश, सांजावाकूय तिच्या कडेन कितें तरी स्टॉकान आसतलेच. सो आमी चड त्रास घेवया नाका. मेरियन स्टेज हियर ओनली समवेअर इन शापोरा. सो विल गो टू हर प्लेस. सांजाव म्हणले फेस्टिवल म्हटले की प्रत्येक फेस्टिवलाची डेलिकेसी ही असतातूच. सो आमच्या बरोबर आसा पपेच्या फर्नांडीस. वेलकम मॅम.
तुमच्या हातची आम्ही खूप बिबिंका आणि दोदोल खाला मेरियना थ्रू. सो आज सांजावा खातीर आमकां कितें दाखयतले तुमी? आयज आमी सान्नां करपाची तयारी केल्या. ओके, बरें आसा. सो आमकां कितें लागतलें ताच्या खातीर? उकडे तांदूळ घेवंक जाय 1 किलो उकडे तांदूळ, 1 पाटली सूर, 1 नाल्ल, थोडी रुचीक साकर आनी मीठ. हे तांदूळ पयले रातचे फुगत दवरूंक जाय आनी सकाळ उठून वांटूंक जाय. अच्छा. तितून सूर आनी साकर आनी मीठ घालून फुगत दवरूंक जाय आनी ते एक 45 मिनिट्स लागता तेका फुगपाक. मागीर ते मागीर प्रोसेस करपाक. हय. बरें. आनी सोय वांटूंक बिटूंक जाय? सोय तांदळा बरोबर वांटूंक जाय. तांदळा बरोबर. तांदूळ फुगल्या उपरांत तातूंत सोय वांटून घेवपाची. तांदूळ खंयचे घेवं येता आमकां? ना, भाताचे तांदळाचे बरे जाता. सो आमी वांटून घेवया न्ही ते. आतां हे वांटून 45 मिनिट्स आमी फुगोवन दवरलेले आसा. तेच्या उपरांत कितें करपाचें? रेडी जाला न्हू ते. मागीर हे प्लेटीनी घालपाचे थोडे थोडे आनी ताका वाफ दिवपाची. अच्छा. कितले दीस सुमार उरता ही सान्नां? म्हणजे सान्नां म्हणजे 2 दीस उरतात चड करून. 2 दीस. आनी तुका जाय जाल्यार फ्रिजीन दवरल्यार बरी उरतात. बरी उरता. आनी एक गोडाची सान्नां करता, म्हणजे थोडे कितें गोड घालून. तेच भाशेन जाता हे आतां पीठ रेडी जालेले आहा. तितून दुसरी सोय घेवंक जाय. तितून थोडे गोड घालूंक जाय. दुशिल्ले गोड, धवे आनी कावे आसता ते. आनी ते मोडून ते गोड चून मागीर हे हितून दवरपाचे उकडटा तेन्ना. व्हडले ताट घेवन तितून पयले हे पीठ घालपाचे आनी तितून थोडे 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 घालपाचे. काडून तेच्या वयल्यान परतून पीठ घालूंक जाय. म्हणजे गोडाचे सान्नां. गोडाचे म्हणजे अविनाश, म्हाका दिसता एकदा पीठ आमी तयार केलें की तुमी जाल्यार सादी करूं येता आनी गोडाची करूं येता. ही एक आमच्या व्ह्युअर्सा खातीर म्हाका दिसता प्लस पॉयंट. म्हणजे एकदा पीठ तयार करा आनी प्लेन जाल्यार प्लेन, गोड जाल्यार गोड. आता एका कितलो उशीर लागतले म्हणजे अशें वाफोवन? एक 30 मिनिट्स लागता. 30 मिनिट्स लागता. आणि हे जे भांडे तुम्ही घेतला हे स्पेशल भांडे त्या सान्नां खातीर? होय. की चेडूक आजार जाता तेन्ना देणे दितात तेन्ना. हे आयदन दिता. आणि हेका कितें म्हणटात? कॉफरो म्हणटात. कॉफरो म्हणटात. आजकालच्या म्हणजे टुडेज जनरेशन म्हाका दिसता असली आयदनां पळोवपाक इट्स व्हेरी डिफिकल्ट. म्हणजे आतां तुवें बाजारान सुद्दां मेळ्ळ्यार ओरिजिनल मेळत म्हणून कांय गॅरंटी ना. सो आतां ही आमची वाफेता म्हणल्यार आमकां ती गोडाची इल्ली सान्नां दाखयता न्ही. सो ताका कितें लागतलें आमकां? सोय आनी हे थोडे गोड आनी हे थोडे. हे आतां आमचे रेगुलर गोड न्ही. आनी ते खंयचे गोड घेतले? हे आमचे सदांचेच माडाचे म्हणटात न्हू. अच्छा, माडाचे गोड. इक्वल पोर्शनान घेतला तुम्ही? म्हणजे इल्ले माडाचे तितले तुमचे सादे? वायट सुबेज जाय. अच्छा अच्छा. हे मातशे थोडे घालतात चड कांय जाता म्हणून. डिफरन्स कितें आसता त्या गोडान आनी हितून? एका कितें चड गोड बी अशें आसता कितें? हे सुबेज गोड आसता, उसाचे म्हणटात ते, आनी हे माडाचे मातशे तितले उणे आसता गोडसाण. अच्छा अच्छा अच्छा. दोनूय मिक्स केल्यार टेस्ट बरी येता. ओके, सो दिस इज अनदर टी फ्रॉम आंटी दॅट दोनूय मिक्स करत जाल्यार तुका टेस्ट मातशी बरी येता. आतां हें मिक्स करपाचें?
अविनाश ही सान्नां खूब म्हणजे हांवें केन्ना करूंक ना. आय जस्ट टेस्टेड इट. पूण तुका ती पॅकेट्सांनी खूब अशी बाजारान बी विकपाक अवेलेबल आसता. सो आमच्या व्ह्युअरांक एक सारकी एक बरी ऑपॉर्च्युनिटी टू लर्न सान्नाज एट होम. आणि म्हाका सांगात सांज्या खातीर तुमी कसल्यो वेगवेगळ्यो डिश तयार करतात, स्वीट डिश स्पेशली? स्वीट डिश सोड हेका आसना पूण फ्रुट्स, मेनली फ्रुट्स. चेडू काजार जाता न्हू, समज चेडू काजार जाला ते घरान ती एक दाली दितात सगळे मिक्स फ्रूट भरून. ओके. आणि पयले भुरगे जाल्यार तेच सेम फ्रुट्स होय. आंबे, पणस, दुसरे अननस आनी सगळे फ्रूट ते म्हणजे ते मेन हे फ्रुटाचे आणि हे घरान करतात आमी. घरान करता म्हणजे जावय बी घरान येता ताका गोडशे कितें तरी करतात. अविनाश हे जे सांजाव फेस्टिवल जे आसा पळय ते मातशे हिंदूंचे जे फेस्टिवल आसा वटपौर्णिमा ताका मातशे खंय तरी रिलेटीव आसा कित्याक थंयूय फ्रुट्सांचोच फक्त उपयोग करतात. आणि वटपौर्णिमा आणि सांजाव एकाच त्याच टायमार मातशे म्हणजे पावसाच्या दिसांनीच. सांजावाक जसो खूब व्हडलो व्हडलो पावस पडटा तसोच वटपौर्णिमेकूय सेम जाता. ते गोड आसा ते म्हाका दिसता बरें विरगळूंक जाय. म्हाका दिसता तुमी जे गोड घेता ते मातशे ग्रेट करून घेतल्यार चड बरें, कित्याक ते मागीर ते अशे गुळे गुळे उरल्यार ते बरे टेस्ट जावचे ना. ग्रेट केल्यार बरें जाता आनी कुडकेत मेवतात न्हू. हय कुडके मेवता. पयली एक लेयर हाजो घालपाचो. अच्छा अच्छा अच्छा. आपल्याक जाय प्रमाणे घालपाचे म्हणजे कितले गोड जाय कितले कमी जाय. आणि एक ताचे लेयर घालपाचे. हाकाय परत तशीच 30 मिनटां वाफोवंक घालता. गॅसीर म्हणून बेगीन जाता, चुलीर करपाक टाइम लागता. चुलीर करपाक टाइम लागता. सो अविनाश म्हाका दिसता सांजावाच्या दिसांनी जावयांची एकदम मजा म्हणजे तरेचे गोडशे खाण मेळटा प्लस फ्रुट्स. पण ही जी प्रोसेस आता ती करता न्ही पयल्यार न्ही आमकां मार्केटान इजिली गेलो खाल्ले की जाले आपण बरी डिश. पण एक्चुअल ती प्रोसेस कितली खूप कठीण आणि खूप कष्टशे घेवचे पडटा म्हणजे हे करपाक. कष्ट घेवचे पडटा आनी रुचीन खावपाकूय मेवता. एक्झॅक्टली. म्हाका जाल्यार बाजारांतले कांयच लागना, हांव सगळे घरानूच हातीन करून खाता. ना दॅट इज अ गुड हॅबिट. आय थिंक व्ह्युअर्स शूड ऑल्सो एक्सेप्ट द हॅबिट. म्हणूनच आपण ही ती म्हणतात तशी ह्यो ट्रेडिशनल डिशीज अजून उरल्यात तश्यो म्हणजे घरान करतात बाबा. आणि अविनाश हाज्या पयलीं आमी आंटीच्या हातचे म्हणजे खायल्ले आसा मेरियनचे ऑफिसान दोदोल आनी बिबिंका हाडटा त्याच्या टेस्टी वयल्यानूच कळटा की शी डजंट लायक एनीथिंग फ्रॉम आउट.